म्हजें नांव क्लाउडियस डायस. हांव मडगांव स्पोर्टिंगाचो एक्स जनरल सेक्रेटरी आनी आयच्या दिसाची गेमीक मारगांव स्पोर्ट्स क्लब आनी स्पोर्टिंग क्लब ऑफ धांवली दोनूय गेम्यो बॅलन्स आसल्यो. दोगांयनी बरे खेळले, दोनी टिमी पास करून खेळल्यो. पयले भागाक मारगांव स्पोर्ट्स क्लबांनी धांवल्लीचेर एक गोल मारलो आनी एक गोलाक लीड आसले आनी धांवल्ली स्पोर्टिंग क्लब सेकंड हाफाक मातसो प्रेशर बिल्ड करून तांच्यांनी तो लायक 10 मिनटां आसाय म्हळ्यार तो बाज केलो आनी फायनली मॅच एंड जाली ड्रॉ आनी टाय ब्रेकर सिस्टमाक धांवल्ली स्पोर्टिंग क्लब हारले. मारगांव स्पोर्ट्स क्लब सेमी फायनलाक प्रवेश केले. सो आयचे दिसाची मॅच खरेंच बॅलन्स आसली, दोनी टिमी बऱ्यो आसल्यो. तूं कितें मॅसेज दिताय फुटबॉल टीम? हांव फुटबॉलाक मॅसेज दिता की फुटबॉल ही गेम आयज प्रोफेशनल जायत वयता आनी आमचे ग्रासरूट गोंयांत जायते वाडलेले आहा. पूण सिनियर लेवलाक कितें प्रोफेशनलिजम हाडलो जाल्यार सिनियर लेवलाक प्लॅटफॉर्म आसपाक जाय. सो ते व्हडले क्लबांनी ते तयार करचे आनी आमचे भुरगे जे इंट्रस्ट करताय तांकां ते खरेंच मेवतले. कित्याक जायते आयज पयले क्लबांनी आसनासले जे ग्रासरूट आयज जे एवरी टिमीक अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 ज्यो टिम्स आहाय त्यो आयज ग्रो जाताय. पूण सिनियर लेवलार तेंची टीम आमकां मेवना. गोंयांत पयले जायत्यो टिमी आसल्यो. सो त्यो रिबिल्ड जावपा जायो आनी हे भुरग्यांक फुटबॉलाचो जो एम्बिशन आहा तो कंप्लीट करपा जावं म्हणटा तो ISL पावपा, आय लिगे पावपा तो सपोर्ट मेळटलो.